तुझ्या देवा तुका नमस्कार उंड्या रूपा तुनी आसार अवतारा काळीस मुझे सगळे तुका काळजाता कित्या निया तुका सगळे सलवाता काळीस मुझे सगळे तुका काळजाता कित्या निया तुका सगळे सलवाता सूत्रा तुझ्या बावा तिरमुसो देव पुसांता तेसन भक्तीन सत्मानता सताची सत म्हूण मांडटा देव सांगता तेस भक्तीन सत मानता सताची पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या समकाराच्या मोगाळा जेजू पयस तावन लागीं तावन तुज्या पांयांतळी आमी आयल्या ह्या पवित्र सक्रामेंतांत गुपेत रितीर हजर आसून ह्या आल्तारार तुजें हजरपण आमकां हर एकल्याक आमच्या दोळ्या मुखार दिवच्या सवें सगळ्यांच म्हजें जिवीत तुज्या पांयांतळी हांव दवरतां मोगाळा सुमया हांव आयलां जायते म्हज्या काळजा मतीन घेवन हांव तुज्या मुखार रावलां म्हजें काळीज उक्तें करच्याक म्हज्या काळजाची दूख तुज्या मुखार उचारच्याक म्हज्या काळजांतलो संतोश तुजे सवें वांटून घेवच्याक आनी सांगाताच एक बरें जिवीत जियोंक तुजी कृपा मागच्याक हांव हांगासर आसा मोगाळा सुमया तुजे मुखार हांव आसा म्हाका मागोवंक कळना तुंच म्हाका मागोवंक शिकय सुमया म्हज्या तोंडांत येवची उतरां कसलीगी म्हणून हांव नेना पूण कितें म्हज्या तोंडांत तूं घालताय तें तुज्या मुखार हांव उसारतां कित्याक हांवें मागा जंय म्हणून तूं खुशी व्हरताय मागा तुमी घेतल्यात म्हणल्यार त्या उतराचेर पातयेवन सुमया तुजे मुखार हांव आसा म्हज्या देवा मुखार म्हज्या सुमया मुखार आनी ह्या घडये हांगासर हांवें खर्चूंचो वो थोडो वेळ सुमया ह्या उद्देशा खातीर हांव तो भेटोवन दितां जावं पुरो म्हज्याच आवय बापायच्या बऱ्या भलायके खातीर म्हज्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर तांच्या शिकपा खातीर बरो फुडार म्हज्या भुरग्यांक मेळच्या खातीर म्हज्या कुटुंबांत आशिल्ल्यांक बरेपण जावच्या खातीर गांवांत परगांवांत आसच्यांच्या जिवितांत बरें तांकां मेळच्या खातीर
ह्या म्हज्याच कुटुंबांतान उपजाल्ल्या पाद्र्या सिस्टरांक तांच्या विरोधपणामध्ये भावार्थ तांणी थीर सांबाळच्याक ह्या आमकांच कळीत अशी आमची मोगाची मनशां विविध रितीच्या समस्यांक संपडत आसतना सोम्या तुजेर विश्वास दवरून जियोवच्याक हो म्हजो थोडो वेळ हांव भेटयतां. सांगाताच सोम्या फाल्यांच्या दिसा जावंक अशें ते येयले सावन सगळ्या आमच्या देशांत हर एका मनशाक गौरव दिवचो, धर्म पाळोवंक आदार दिवचो आनी सांगाताच हर एका मनशाच्या उदरगते खातीर वावुरचो तसलो सरकार मुखेली आमच्या देशाक फावो जावं दी म्हणून हो म्हजो वेळ सोम्या ह्या उद्देशा खातीर हांव भेटोवन दितां. मोगाळा सोम्या तुज्या पांयां तळी हांव आसा. तुजेर दिश्ट घालूंक हांव प्रयत्न करता आसतना सोम्या तूं म्हाका पळयताय. म्हज्या कुशीन आसल्याक, म्हज्या बगलेन आसल्याक, म्हज्या फाटल्यान आसल्याक, म्हज्या मुखल्यान आसल्याक हर एकल्याचेर तुजी नदर तूं घालताय. म्हजें जिवीत कितें म्हणलें तुका कळीत आसा. म्हज्या जिणयेंत कितें गरज आसा म्हणलें तुका कळीत आसा आनी कितें हांवें जोडी जय म्हणलें तुका कळीत आसा. सोम्या ह्याच बगणांनी ह्याच चिंतपांनी सोम्या तुज्या मुखार हांव येतां. तकली उबारूंक म्हाका धैर्य मेळना कित्याक पोरण्या सल्ल्यांत पवित्र पुस्तकांत वाचयल्लें आसा देवाचें हाजरपण आवाज आयकता आसतना मोइशे ताचे मुखामोळ दमतालो कित्याक देवाक आसा तशें पळोवंक सकनातलो. पूण म्हजो देव ह्या पवित्र उकारिस्तांत, ह्या पवित्र उंड्यांत, ह्या पवित्र आल्तारेर आमच्या समकार आसा, म्हज्या समकार आसा आनी म्हाका तो पळयता आनी म्हाका ताच्या उक्त्या हातांनी स्वागत करता कित्याक म्हजो तो मोग करता, म्हाका ताच्या गोपान तो घेता. हेंच जावन आसा म्हज्या सोमयांतान हांवें जोडचें, म्हज्या सोमयांतान हांवें बगचें, म्हज्या सोमयांतय हांवें मागोवन घेवचें. मोगाळा सोम्या ह्या वर्त्या घडये म्हज्या पप्पा मम्मीक, म्हज्या आबा मांयक, म्हज्या घरांनी आसच्या मनशांक, म्हज्या भुरग्यां बाळांक, म्हज्या नातरांक, म्हज्या पणतुरांक सोम्या तुज्या पांयां तळी हांव दवरतां. पयशिल्ल्या गांवांत ती आसूंक पुरो, म्हज्याच घरांत ती आसूंक पुरो, कामा खातीर पयस परगांवांत पावल्यात जावं पुरो, पूण ह्या सोमेस्तांक सोम्या तुज्या पांयां तळी हांव दवरतां. कित्याक तुजें थन म्हाका लाभता तें वर्तेपण, तुजें थन म्हाका लाभता तें बरेपण, तुजें थन म्हाका लाभता तें दैवीकपण सोम्या तें भोगूंक तें जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. ह्या वर्त्या घडये सोम्या म्हाकाच तुज्या पांयां तळी म्हज्या सर्व गरजा तेसावां अर्गां बलिदानां सवें सोम्या तुका हांव भेटयतां. एक घडी बरं आमकां कितें मागोवंक आसा, कितें आमी जोडून घेवंक आयल्या, कितें आमच्या कुटुंबांक मेळोवंक आसा, एक घडी भर आमच्याच उतरांनी सोमयांच्या पांयां तळी आमी भेटोवन दिवया. जायतें घेवन हांगासर हांव पावलां. जायतें म्हज्या मतींत दवरन सोम्या तुज्या पांयां तळी हांव आयलां. सबारांची परिक्षा जाल्या, रिजल्ट आयल्या, सबारांची परिक्षा जाल्या, रिजल्ट येवंक लागतात आनी सबारांचें जिवीत मुखार खंयची कॉलेज कितें म्हणलें विंचूंक आसा थंयसर तांचें गम्मान दिवन आसात. हें सगळें घेवन सोम्या तुज्या पांयां तळी हांव आयलां. म्हज्या सोम्याक देखच्याक, म्हज्या सोमयांतान म्हाका हें सगळें सवकासाय समाधान जोडच्याक देखून सर्व आमी उबी रावया आनी सोमयांच्या पांयां तळी आयिल्ली आमी आमचे काळजां ताच्या मुखार दवरन सोम्याक आमी सोदून आयल्या. जावं पुरो म्हज्या घरांत आयच्या दिसा भुरग्यांक रजा आसा, आमी घराच रावून खेळोन रावयेतें न्हय, सोम्याच्या सोदण्यार आमी आयल्या. सोदून तुका आयलो सोम्या कित्याक तुजें हजरपण, तुजें बरेपण हांवें म्हज्या जिवितांत जोडूंक आसा, तुज्या बरेपणान म्हजें जिवीत हांवें बांदून हाडूंक आसा. तर आमी सर्व उबी रावून हें गीत आमी गावया. सोदून तुका आयलो सोम्या.
तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळोखा तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळोखा तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो उजवाडा पावली म्हाका हसता तोंचता वाटकय म्हाका मरणांत जिविता उतरय म्हाका तुज्या वाटेन सदांच चलय म्हाका सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो म्हाकय उजवाड काळजांतल्या काळो निवळ साता वाटेन म्हाका तूं एक सादा नाकोन म्हाका बोरवोसो तुजे बाग पाका वायटन सोम्या तूं मुजो सोडवंदा सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळोखा तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो दया करून बसया मोगळा सोमिया तुका सोदच्या मुखांतर जेचो म्हजें जिवीत तुज्या पांयांतळी अर्पून त्या सोदनेंत म्हज्या सोमियांचें हांवें दर्शन करून तुजें संगतपण बघून म्हज्या घरा हांवें फाटीं वेताना सोमिया म्हाका ती दादोसकाय ती तृप्ती तें समाधान तें सवकसाय तें बरेंपण तें एका रितीचें विवर्सूंक जायना तसली ती एक दादोसकाय म्हज्या जिवितांत हांवें भोगच्याक सोमिया तुज्या पांयांतळी हांव आयलां जायत्या संगतींनी हांव बुडोवन आसा खरें जायती राटावळ म्हज्या मतींत घुंवता खरें आज हांगासर हांव हांगा बसल्या रे तुज्या मुखार रावल्या रे म्हजी तकली म्हजो वावर म्हजें चिंताप जायत्या कडेन घुंवन आसा कूड म्हजी हांगा आसा जाल्यार म्हजी मोत जायत्या संगतींनी घुंवन आसा आनी हें तुवें म्हजें थंय आसा केलाय पूण ह्या घडये सोमिया म्हजें सगळें चिंताप म्हजें सगळें भोगप म्हजें सगळीं चिंतनां शब्द उतरां जें कितें म्हज्या मतींत येता हें सगळें तुज्या पांयांतळी हांव दवरतां कित्याक तूं म्हजो देव म्हाका राखताय तूं म्हजो देव म्हाका सांबाळटाय तूं म्हजो देव म्हजी जतन घेताय तुका हांव मेचून चलता तरी तुका हांव मेचवाना तरी तुजी खुशी हांव करता तरी तुज्या खुशे विरोध हांव चलता तरी सोमिया तुवें म्हाका पयस करूंक नाय म्हाका संतोश भोगता आसतना तुजी गरज ना म्हणलें चिंताप म्हजे थंय जायते पटी आयला पूण कश्ट येता आसतना सोमिया तुजो आदार सोदून हांव तुज्या पांयांतळी पावलां आनी हेंच आज म्हज्या जिवितांत हांव करूंक हांगासर आयलां कित्याक ह्या दिसांनी जावचें तें एलिसावांची तयाराय सगळ्यांनी चलता आसतना मुखार कितें घडात म्हणलें आमच्या जिवितांत एका रितीची खरांदाय ह्या भिरांत उपजात आसतना सोमिया म्हजें जिवीत खंयसर केदळा कितें म्हज्या जिविताक भद्रती खंयसर
म्हज्या देशांत आसच्या सरकाराचेर घे, म्हज्या देशांत विंचून काडच्या आमच्या मनशांचेर घे. आमीच वोट दिवन आमी विंचून तांचेर भरवोसो दवरच्या त्या मनशांचेर घे. सोम्या हें सगळें ह्या संवसारांत ह्या देशांत एक सरकार आसा करूंक गरजेचें. पूण आमची भद्रती हो संवसार आसा केल्लो तूं, हो संवसार उता केल्लो तूं, हो संवसार सांबाळिल्लो तूं, हो संवसार आशिर्वादांनी भरिल्लो तूं. आनी त्या संवसारांत आम्हा समेस्तांचें जिवीत जियोवच्याक सोम्या तूं जावन आसाय आमची भद्रती. आनी ह्या सोमयांच्या सज्ञेर आमी हांगासर ह्या पोंथळार सांजेचे वाज बापाच्या ह्या अजापी जाग्यार आमी पावोन आमच्या काळजाची बोगणां, आमच्या काळजाचे अत्रेक, आमचें जिवीत सोम्या तुज्या मुखार आमी भेटोवंक आयल्या. हप्त्याच्या मदलो दीस तरी हांगासर आमचें हें चिंताप, आमचें हें बोगाप, आमचें हें मागणें सोम्या तुका कळीत आसा. आनी ह्याच बोगणांनी तुज्या मुखार आमी रावता. आमचे सर्वांचे चिंतपां ह्या घडये कितें म्हणलें आमकां दोस्त आसतना सोम्या तुमचो जाणाय कितें म्हाका जावंक आसा, कितें हांवें जावंक आसा, कितें हांवें जोडूंक आसा, कितें बरें म्हज्या जिवितांत हांवें आपणावंक आसा हें तूं मात्र जाणाय. देखून तुज्या पांयां तळी हांव हांगासर आसा. सोम्या तुजें वर्तेपण, तुजें बरेंपण हांवें नियाळूंक आसा आनी त्या बरेपणान म्हज्या जिविताचो अर्थ हांवें जोडूंक आसा. सोम्या हें सगळें तुजें बरेंपण आमी ह्या घडये उडास करता. आमचे जाप सोम्या तुका आमी उलो मारता. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू देवाच्या पुता सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू आमच्या सोडवणदारा सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू पिडेस्ताच्या वैजा सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू रडतल्याच्या बुजवणदारा सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू मेल्याक जिवीत दितल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू केप्यांक आयकाशे केल्ल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू कुर्ड्यांक दिश्ट दिल्ल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू देवसराक धांवडायिल्ल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू एकसुऱ्यांक सांगात दिल्ल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू लोकांचो भवार्थ पळोवन अजाप जाल्ल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू हेरांचो भवार्थ पळोवन पिडेस्तांक बरें केल्ल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हज्या कश्टांनी आदार दिवच्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हाका राखून व्हरतल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हजी पिडा गूण करतल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू कश्टान तुका उलो मारूंक शिकयतल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू हांवें मागल्लें म्हाका दितल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हजी दुखां पुसतल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हज्या कामांनी जैत दितल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हज्या कुटुंबांच्यांक आदार दितल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हाका दुखयल्ल्यांक बगसूंक शिकयल्ल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. मोगाळा सोम्या आमी तुका उलो मारता आमच्या संतोशाच्या घडये. आमी तुका उलो मारता आमच्या बेजारायेच्या घडये. आमी तुका उलो मारता आमच्या कश्टा संकश्टाच्या घडये. आमी तुका उलो मारता दुबावांत शिरकल्ल्या त्या घडये. आमी तुका उलो मारता जिवीत नाका म्हूण बगता आसतना निरासपण मतीन गुंत आसतना भुरग्यां बाळा सवें कशें मुखारसून व्हरचें गे म्हणलें बगाप दोस्त आसतना आमी तुका उलो मारता. संकट बंदरे वेंकटरमणा कश्ट येता आसतना सोम्या तुज्या पांयां तळी येवचें आनी कश्टांच्या वेळार तुका उलो मारचें हर एका मनशांचें लक्षण जावन आसा. देखूनच आमकां कितें अनवर येता आसतना एकच आमी ये माय म्हणटा ना तर ये देवा म्हणटा. कित्याक ह्या मुखांतर तूं आमच्या आकांताच्या घडये आक्लासाच्या घडये आमच्या संकश्टाच्या घडये तूं आमच्या संगात आसा म्हणलें ह्या उतरांनी आमकां तूं दाखोवन दिताय. कसलें तें तुजें सांगतपण सोम्या आमकां तुवें दिवचें. कसलें तें हजरपण मोगाळा सोम्या तुवें आमकां दिवचें. आमचें हर एकल्याचें जिवीतच सोम्या तुका होगळाप करन तुजो व्हडपण नियाळ करून तुका स्तुती गावून आमी तें बरेंपण उसारतना आमकां तूं तुज्या कृपेन भरताय
आमकां तुज्या आशिर्वादान भरताय, आमकां तुज्या त्या वर्त्या देण्यांनी तूं नेटयताय. तर सोमयांचें वर्तेपण आमी उडास करया. म्हज्या जिवितान तुज्या जिवितान कितें ताणें केलां एक घडी भर सोमयांच्या पांयां तळी आमकांच आमी दवरून उडास आमी करया. देवान तुज्या म्हज्या जिणेन केल्लें बरेंपण एक भुरगो जावन म्हज्या शिकपान म्हज्या आवय बापाय मुखांतर, एक वाडोवन येवचें भुरगें म्हज्या शिक्षका मुखांतर, म्हज्या आवय बापाय मुखांतर, तरणाटपणाक पावल्ल्या म्हज्या आवय बापायचें जिवीत म्हाका तशें आवय बापाय देवान आमच्या कुटुंबान दिल्लें बेसांव, देवान भुरग्यां बाळा मुखांतर आमकां दिल्लें बेसांव, ह्या आमच्या वावरांत आमच्या वृत्तेंत देवान आमकां दिल्लें बेसांव, आमच्या कुटुंबांत देवपण्या मुखांतर गे, ह्या इतर कितें बरेंपण आमी आशिल्लें मागिल्लें दिवच्या मुखांतर गे, आमकां देवान दिल्लें आशिर्वाद एक घडी भर उडास करया. देवान आमकां दिल्लें बरेंपण उडास कर. सोमयांक आमी अर्गां दिवया. म्हज्या जिवितांत, म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांक कितें बरेंपण लाभलां एक घडी भर उडास कर. सोमयांक आमी अर्गां दिवया. कितलें बरेंपण म्हज्या सोमयान म्हाका फोव केला. हांगासर हर एका शुक्राराचें आराधन चलता तरी फाल्यांच्या दिसा वोट आसले वरवीं आज ब्रेस्ताराचें हें नवें आमी दवरल्यार हांगासर येवन सोमयांचें सांगातपण बघून ताचें आशिर्वाद जोडी जय म्हणली आशा घेवन आयल्या ल्हाना व्हडा नेगी देवान तुका म्हाका दिल्लें तें आशिर्वाद. जर तर आज सकाळीं उठता आसतनांत म्हाका कांय तरी पिडा आयिल्ली, म्हाका कांय आंग हून जाल्लें या इतर कितें म्हज्या कुडींत म्हाका भोगल्लें म्हाका हांगा येवंक जातें ना, तर हांव हांगासर पावलां जाल्यार तें देवाचें एक बेसांव. पिडा म्हजी आसा, दूख म्हाका आसा, उतरप्राय म्हाका आसा, भुरगीं म्हाका आसात, तरी की ह्या सर्वां मदें तांकां हांगासर हाडून ह्या देव मंदिरांत सोमयांचें आराधन करूंक हांव सांगात आयला जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी न्हय तें आशिर्वाद. हांव हांगासर पावलां कारण म्हज्या घरा आशिल्ल्यांक देवान राखून व्हेला, तांकां बरेंपण ताणें केलां, आशिर्वादांनी ताणें भरला, देखून म्हाका हांगासर येवंक साध्य जालां न्हय हें देवाचें आशिर्वाद. देखून ताणें केल्ल्या बऱ्यापणाक आमी अर्गां दिवया, उबी रावया. सोमयांक गीत गावून स्तुती करया म्हणलें गीत आमी सर्वां वर्त्या दादोसकायन संतोशान सांगात आमी गावया आनी देवाचें वर्तेपण वळखून त्याच देवाक मानवचें तसलें म्हजें जिवीत निरंतर ताका होकळाप स्तुती दिवचें तसलें जावं दी आनी त्याच देवाचो आमी उपकार आठोवया. स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर, हालेलुया गाऊन अरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर, हालेलुया गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया 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 गाऊया
स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन अरसिया करून ताची स्तुती मोताने केलो आमचे खातीर तो कुर्सारू मेलो पातक्याचो मोताने केलो आमचे खातीर तो कुर्सारू मेलो पातकाताहून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातकाताहून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी स्तुती ताची गावक आमी कितली पागी सदांच तो आसा आमची मुखा मुखी स्तुती ताची गावक आमी कितली पागी सदांच तो आसा आमची मुखा मुखी गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन अरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन अरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती एक घडी बसया देवाची स्तुती आमी केली कित्या पासत त्याच कांताराचो अर्थ पातक्यांचो ताणें मोग केलो भाग्यवंतांचो न्हय उडास दवरी जाय पातक्यांचो ताणें मोग केल्लो देखूनच आमी धैर्यान समियांच्या पांयतळी येता पाताक हांवें केला म्हणून आमकां भायर रावंक तो सोडिना आनी एका कुशीन थंयसर कुमसाराच्या सक्रामेंत आमकां आंद्र परत ताचो मोग करच्याक ताचें सांगातपण जोडच्याक तो आमकां आपोवणें दिता समाधानाचें एक धादोसकायेचें आनी सांगाताच कितें एका रितीर आमकां आकर्शीत करचें तसलें देणें ह्या सोमयांत थंय आसा आमकां पातकातावन सगळें नितळ करच्याक ताचें जिवीत ताणें आमचे खातीर दिला कसलो तो एक मोग इल्लेशे मापान आमी पळयता आमच्या घरा आमचे आवय बापाय भुरग्यां खातीर तांणी करचो तो वावर तांणी करचे ते वावंट तांणी करचे ती मिनत आमकां मस्तपटी कळीत आसना कितलें काम ती करतात एका सकाळीं सुरू केल्लें दीस संपतना सकडांचें संपल्या उपरांत आवयचें काम संपता सकडां पयलें सुरू जाता पूण निमाणें संपता पूण आमच्या भुरग्यांचें
मोबायल बंद जाता उपरांत आवयचें काम संपल्या उपरांत भुरग्यांचे मोबायल बंद जाता म्हणल्यार आमचें काम खंयसर आमचें गामान खंयसर आमचें सांगातपण खंयसर आज तेच सोमयान जर तर हांव पातकी म्हणून गळीत आसून म्हाका ताणें ताजें सांगातपण दिलां म्हाका ताजो मोग दिला म्हाका ताजें बरेंपण दिलां तर मोगाच्या भावा भयणी मोगाळ भुरग्यानो आमकां पातकी जाल्ल्यांक तो केदाळ लागींत आसा आमकां ताणें पयस करूंक ना आमकां तो पयस करिना कित्याक हर एका पातक्याचो ताका मोग आसा आनी हेंच आमी पळयता लुकाचो वांजल 5 अध्याय 30 आनी 2 वाक्य लूक 5 वर्सेस 32 हांव आयला पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही आमचे मदें थोडी भाग्यवंतां असतात इगर्जेन सक्कडी म्हाज्यो आपुडून आपुडून उमो घेवन ताणें वसूंक आसा पूण घरा आसचे जीव मनीस आपुडूंक तांकां नाका इगर्जेंतली मुर्ती नेंगी ती हालाना हो ते फाटल्यान जुजेवाज आसा कितले जाण त्या जुजेवाजाक आपुडून उमो घेवन वेतात पूण घरा म्हजी माय या मालगडी थंयसर न्हिदला म्हजो मांव थंयसर न्हिदला म्हजो बापूय थंयसर खाटयेर आसा या थंयसर पडोन आसा कितले जाण आमी आपूण उमो घेता कांय प्रतिक्रिया मेळना थंय जाल्यार इल्ली धूळ म्हणून नितळ जाता देखून हांवें पुणचें थोड्या पटी इमाजेचें पेंट वेता कितले गश्टून पळय ताका उमो घेवन पूण त्यात इल्लोसो तरी मोग त्या घरा आसच्या त्या मालगड्यांक आमी दिलो जाल्यार देवाचें सांगातपण सोमयांचें हाजरपण खंयसर भाग्यवंतां कडेन न्ही भाग्यवंत तांचो संबंद तो दुसरोच पूण जेजूक खंत ह्या पातक्यांची जर तर एकलो पातकी आपली जिणी बदलता जाल्यार नवाय नवो बऱ्यांक तो सोडता आनी पातकी जावन आसल्यार एकल्या फाटल्यान तो धांवता तो जावन पुरो वच मनीस हांव पाद्र्याब जर तर हांव चुकोन पडला देव तुमकां सक्कडांकी सोडता आनी म्हज्या फाटल्यान येता कित्याक हांवें बरो जाय आनी हेंच जावन आसा जर तर म्हजो पूत म्हजें धूव म्हजो भाव म्हजे भयण जर तर चुकोन पडला देवा थावन पयस वेता कुटुंबांत थावन पयस सरता तवळ देव म्हाका सोदून तो येता आनी हें जावन आसा सोमयांचें तें समाधान दिवचें तें उतार हांव आयला पातक्यांक आपोवंक मोगाच्या भावा भयणी देखून आमी पुरा भाग्यवंतां न्ही आमी हर एकलो पातकी आनी पातकी देखून आमी हांगासर ह्या पुणथळार येता पवित्र जाग्यांनी वेता आमच्या इगर्जेनी वचून मिसां भेटयता या कितें पळय आमकां मागोवंक आसा थंयसर वचून आमी मागता आनी आमची अस्कत कांय उडास जाता आसतना देवा मुखार रावता आसतना हांव कितें म्हणलें म्हाका समजता आसतना कुमसाराचो सक्रामेंता मुखांत आमकांच आमी नितळ करता एक नवें जिवीत आमी आपणयता आनी एका रितीची समाधान दादोसकाय संतोश ह्या पुणथळार येवचें आनी थंयसर येता आसतना आमी थंय रिक्षा करून येवचें पडटा पूण हें सगळें लेखी नासतना ह्या जाग्यार येता आसतना म्हाका कितें तरी बरेंपण हांव जोडटली म्हणलें मतींत आसा आनी भुरग्यांक आमी हाडून येतना सांगता हळे पुता थंय वचून तुवें मागाजय मागल्लें देव तुका दिता आनी त्या विश्वासान आमी हांगासर पावता आनी तें बरेंपण आमी जोडूंक येता आनी हें बरेंपण जोडटा आसतना आम्हा समेस्तांच्या जिवितांत एक दादोसकायेचें जिवीत आमकां लाभता तर हें जिवीत मोगाच्या भावा भयणी खंयच्यान आमकां मेळचें ह्याच सक्रामेंतांत वळची ती दैवीक सकत ह्याच सक्रामेंतांत वळचे न्ही ताचे आशिर्वाद ह्याच सक्रामेंतांत प्रसार जावची ताची किरणां म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुडींत म्हज्या अंतस्करणांत म्हज्या काळजांत म्हज्या घरच्या सांद्या थंय प्रवेश जाता आसतना म्हज्या घरा असर्यें जाता हांव मुडी फुगेली मोठी आसली बारीक जाली म्हणून आश्चर्य जायना बारीक आसली फुगली म्हणून जायना तें आश्चर्य जायना पूण म्हज्या जिवितांत म्हज्या मतींत म्हज्या काळजांत म्हज्या घरच्या सांद्या मदें एक भरसून जियोवचें आसलें जिवीत जर तर म्हाका लाभता मोगाच्या भावा भयणी ह्याच सक्रामेंतांत वाळची ती किरणां म्हज्या तुज्या जिवितांत प्रवेश जावन आमचें जिवीत बदलोवंक शकता आनी हें करीत जाल्यार आमी कितें करीत जाय सोमयांत म्हजो संबंद हांवें बांदून हाडूंक आसा सोमया सवें म्हजें जिवीत हांवें एक करूंक आसा ताच्या सांगाता म्हज्या जिविताक हांवें अर्थ दिवंक आसा आनी हेंच आमी सांजो आमच्या वांजेलांत आमी आयकता देवाचें तें उतर हें देवाचें उतर आयकुनच्याक सर्व आमी उबी रावया म्हजो संबंद म्हज्या सोमया सवें हांवें बांदून हाडूंक आसा तर
म्हज्या सोम्या सवें म्हजो बांद उरोंक आसा. हांव म्हज्या बापायचें हक्क म्हाका मेळाचे जाल्यार म्हज्या बापायचें सरनेम म्हाका आसा जंय, आल्कोन म्हाका आसा जंय. रेबेल्लो, फेर्नांडीस, सोज ह्या मिनेजस खंयचेंय म्हजें सरनेम आसा आनी तवळ म्हाका तें हक्क कुटुंबांचें देंवोन येता. आनी तो संबंद आनी केदाळा म्हाका हें नांव बरें जायना, आमच्या कुटुंबांचें म्हाका बरें जायना म्हणून वकिलाक धरून हांव बदलून येता जाल्यार त्या कुटुंबांक म्हाका संबंद ना म्हणून आमी करून घेता. पूण आमचो संबंद कसलो जायचे, कसल्या संबंदांत आमी फुडें सरा जाय की म्हणलें देवाचें उतर आमकां सांगता. सांजू आमच्या वंजलांतावन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. 15वो अध्याय 1 ते 5 पर्यंत. हांव खरी दाखोल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्ल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखोल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. बसया. मोगाच्यानो एका वाली थंय एक फांटो चिडकोन आसा जाल्यार त्या फांट्यांतावन आमी फळ आशेता. आनी तो फांटो बरो जायचे जाल्यार ताच्या मुळाक थंयसर बरो ईट मेळ्ळो जाल्यार ताचो फांटो बरो जावन किर्लोन येता. आनी आमच्या जिविताचें मूळ खंयसर ह्याच पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजू थंय आमचे जिविताचें मूळ. आनी ह्या मुळांतावन वाळले ती वाल आनी थंयसर फुडचे ते फांटे मोगाच्या भावा भयणी तुमी आनी हांव. ह्या फांट्यांनी फळ दिचे जाल्यार आमी थंयसर चिडकोन रावा जाय. आमचेच घरांनी वाल आसता. आदल्या वर्सा सर्ती करता आसतना आमच्या चिंतलान बरी एक कुवाळेची बी पडिल्ली दिसता. बरी एक वाल जाली, सुमार कुवाळे जाले. थंयसर बेंट आसतना एक फांटोत कातरलो, अर्दी वालत गेली. वाल गेली म्हूण पुरपुरोंक जाताय तो सर्तेक आयिल्लो. बेजाराय जाली, कित्याक पळयतना सुमार 8-9 कुवाळे त्या वालीक आसले. पूण करचें कितें, वचून रांदपिणी कडेन इल्लें पुरपुरलो, कित्याक तुवें दिल्लें बेंडल्लें जाल्यार ती वाल कुडके जायनातली. कित्याक कोता सागी थंयसर जावचो तो फळ आमकां एका रितीची धादोसकाय दिता. आनी तो फळ आमी जोडलो जाल्यार आमकां थंयसर कितें एका रितीची तृप्ती आसा. आनी ती तृप्ती कशी, त्या फळांतून आमी जोडची. आनी मोगाच्या भावा भयणी भुरग्यानो, केदळा पळय आमी आमच्या कुटुंबांत एकवटून आसां, त्या कुटुंबांत मोग आसा. आनी त्या कुटुंबाचें मूळ खंय, आमी आवय बापाय म्हणटा. पूण आवय बापायचें मूळ खंय, तुज्या घरा आसची ती आल्तार. त्या आल्तारी मुखार जर तर आमचें मूळ आमी थंयसर रोंबोन बरें इटा बरीत आमचे आल्तार करता म्हणल्यार बरें लायट घालून चिकपिकी जाल्ल्या तक्षणा न्हय. वांजेल थंयसर दवरन ताका एक लायट घाल्ल्या तक्षणा न्हय. आमी सांज जुजेवाजाची मनशां म्हणून थंयसर जुजेवाजाची माज, सांग लोरेसाचे भक्तीपणा आसा लोरेसाची माज, पक्षी करे गेल्यार थंयसर सांजुदाची माज, आनी सांगाताच दर्या तडीर
मलपे थंयसर गेल्यार थंय मोरयेची एक इमाज, वेळांकणी वचून आनी एक इमाज, इमाजे पुरा घरा भितर एकठांय केल्ल्या क्षणा आमी फळ दिता म्हणून न्ही, पूण सोमयांतावन म्हजे आल्तारेर आसचें तें भक्तीपण, तें देवाचें हजरपण त्या आल्तारे लागीं हांव भोगता जाल्यार थंयथान वाळची ती दैवीक सकत मोगाच्या भावा भयणी आमकां सदांच एकवटीत दवरता. आनी ही सकत तुवें हांवें जोडूंक आसा. ही सकत खंयथान हाडची, कोणी आमकां दिनात, पूण खेदोळ पर्यंत हांव थंयसर सोमयांच्या पांयां तळी रावतां, ताची सकत म्हाका मेळटा. देखूनच पळया, इतल्या विरोधपणा मदें, कश्टा मदें जायते आमचे पाद्र्याप, जायतीं आमची सिस्टरां थंयसर जैलान गेलीं, आनी खंय गेलीं, कितलें मारलें, कितें पुरा उलयलीं, कशीं तीं रावलीं, कशीं रावलीं, कशें रावूंक साध्य. पाद्र्याबांक पळयत आसतना आमकां खुशी जाता, धवो लोभ घालून बरीं करून येतात. आमचे सिस्टरांय मुखार येता आसतना तांचे कापडां सोबीत दिसतात, आमकां बारीक खुशी. पूण त्या जिवितांत थोड्या जाग्यांनी थंयसर तांकां मेळचे ते कश्ट, तांकां मेळचे ते विरोधपण, ह्या सर्व मदें धैर्यान मुखार वेतात जाल्यार तांणी जोडची ती सकत जावं पुरो तांच्या कोवेंतांनी, तांच्या इगर्जांनी, तांच्या घरांनी आसची ती आल्तार, देवाचें हजरपण थंयथान जोडची ती दैवीक सकत जावं पुरो थंयसर घेवचें तें उदक त्या आल्तारी पोंदा देवाचें उतार नियाळ करच्या मुखांतर, पवित्र एवकारिस्ताचें खाण सवच्या मुखांतर जोडची ती घटाय. कसलेंय विरोधपण जावं दी. फादर स्टॅन स्वामी तो म्हातारो मनीस, तो पाद्र्याब फोटी ताचेर अपराध घालन निमाणें ताका एक गोट उदक पियोवंक की ताका जायना तेल्या स्थितीर आसतनाय तो कसो रावलो. नेंगी त्याच देवाचेर ताणें पातयेणी दवरली, त्याच देवाचेर विश्वास दवरून तो जिवन आज एक सगळ्यांक एक प्रेरण म्हणल्या बरी तो जालो. मनीस कशेंय फटोवंक शकता, कितलेंय चूक करूंक शकता, थोड्या फाटी फांटो कातरून ताका हांव अनेक पाळां येवच्या बरी करता म्हणून सांगचे बुदवंत मनीस आसात. केदळां म्हजो संबंद म्हज्या कुटुंबांतय ना, म्हज्या पवित्र हजरपण भोगच्या त्या आल्तारी थंय ना, ह्या पवित्र थळार आमी येता आसतना थंयसर सोमया थंय म्हजो संबंद ना. म्हजें जिवीत मुखार सुन वचों म्हाका कश्ट. आनी देवान येदोळचो सोमयांच्या त्या उतरांत आमी आयकलें, तुमी येदोळच बेंडून नितळ केल्ली मनशां, पवित्रान तुका म्हाका लाभला, विविध संस्कार आमी घेतल्यात आनी त्या मुखांतर तुका म्हाका बेंडून नितळ केला. कुमसाराचें तवळ तवळ जावं पुरो नाका जाल्लो फांटो आमी थोड्या फाटी किमसून काडटा, या ते वांगडो येता जाल्यार थंयसर बेंडून सोडटा. त्याच रितीर कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर आमचें तें आसचें उणेपणाचें, अवगुणाचें, या खोटेपणाचें, वायटाचें आमी तें बेंडून आमकांच नितळ करता. आनी हें करूंक कशें साध्य? सोमयांतान वाळची ती दैवीक सकत मोगाच्या भावा भयणी. सगळ्यांक आमकां सोमयांत एकवटून आसतना सांतीपण जोडूंक आमकां साध्य जाता. सांतीपण म्हणून आल्तारेर बसयचें म्हणून न्ही, केदाळां आमी देवाक मेचोवंक शकता, केदाळां आमी देवाच्या सांगतपणान जियोंक शकता. हेंच जावन आसा सांतीपण. हांवें म्हाकाच सांगचें, हांव एक भाग्यवंत पाद्र्याब, ती एक भाग्यवंत सिस्टर, त्यो एक भाग्यवंत मनीस, तो एक भाग्यवंत, बारीक खुशी आमी फुलता. भाग्यवंतपण सोमयांताय म्हाका आसच्या संबंदांत अनेकल्यान पळोवचें. हांवें जावन सांगचें न्ही, त्या फारीजेवान सांगल्या बरी, हांव दिसाक हप्त्याक इतल्या फाटी उपास करता, इतलें कुमक करता, इतलें करता, आमी इतलीं वरां मागणें करता, इतलीं वरां आमी काम करता, इतलीं वरां आमी मीस भेटयता, इतलीं वरां आमी करता म्हणल्या तक्षण हांव भाग्यवंत जायना. पूण म्हजें जिवीत देवाच्या त्या संबंदांत वाडोवन आसा गे, त्या दाखवाली थंय एक जावन आसा गे. म्हजें तें अशें वायट देवाक बेंडूंक हांवें अवकाश दिला गे, म्हजे थंय न्हय आसले संवय बेंडून काडच्याक हांवें अवकाश करून दिला गे. जायते संदर्भ देव म्हाका दिता. कुमसाराचो सक्रामेंत जावं पुरो, देवा मुखार वचून हांवें बसचें जावं पुरो, देवा मुखार म्हजो थोडो वेळ हांवें दिवचें जावं पुरो. तर आज तोच सोमी तुका म्हाका आपयता. म्हज्या पुता, म्हज्या दुवे, म्हज्या बाबा, म्हज्या भयणी, म्हज्या थंय तूं एकवटून राव. तुज्या जिविताक गरजेचें हांव फावो करता. म्हजे थंय वाळची ती दैवीक सकत तुजें जिवीत नंदन करूंक शकता. आनी असलें जिवीत देवान तुका म्हाका आमकां हरी एकल्याक फावो केला. ताचे थंय एकवट आमचो आसल्या वरवीं मात्र आज हांगासर ह्या पोंथळार तो एकवट जोडूंक तूं आनी हांव हांगासर पावल्या. देवान आमकां दिल्लो एक अपूर्व अवकाश.
आनी ह्या अवकाशाचो आमी हर एकल्यानी मोग करूंक आसा, हर एकल्यानी आमी बरेंपण करूंक आसा, ह्या अवकाशाचो आमी बरो फायदो जोडूंक आसा. देवा मुखार रावचें. मस्तपटी आमी म्हणटा इगर्जे गेल्ल्या कुडलें हांवें मना करीचें म्हणून ना. इगर्जे आराधन चलता, म्हजे बरी आसले थोडे वेतात. सांताक्रुसाचें काडलें, आमच्या बापा म्हणलें नमान म्हळें आराधन चलोवन आसा, ताच्या की व्हरतें कळलें आसा. म्हजें गमन हांव खंय दवरतां. सोमयांचें हजरपण थंय आसा. देवाचें सक्रामेंत उबारून थोडे बरे बेसांव दिता आसतना आमकां कळीत आसना दिंबी घालून ताका मान करीचें म्हणून आमकां उडास उरना. तसलें आमचें जिवीत जावंक पावता. आज तोच सोमी ताच्या संबंधान जियोंक तुका म्हाका आपयतना ताचें तें वर्तेपण आमी समजून घेवया. ताच्या त्या वर्तेपणांत आमचें जिवीत आमी बांदून हाडया. ताच्या त्या एकवटांत आमचें जिवीत सुफळ करया. दिंबी घालया. मोगळा सोमयां जेजू, आमकां हर एकल्याक तुजें दैवीकपण तूं वांटून आसाय. ह्या पवित्र येवकारिस्ता मुखांतर तुजें जिवीत आमचें तें वळाशें करताय. आनी त्या जिवितांत आमी घटाय जोडून ह्या संवसारी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या परिसरांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजींत आमी जियोंक तूं आमकां धाडटाय. हें सगळें तुज्या थावन वाडची ती दैवीक सकत. सोमया जायते पटी आमी समजूंक शकना, जायते पटी तुजें तें वर्तेपण आमी नियाळूंक शकना. कित्याक तुजें वर्तेपण आमकां तूं निरंतरी फावो करताय. हें तुजें बरेंपण सोमया तुवें आमकां केलाय देखून आमी तुका अर्गां दिवंक खुशी व्हरता. तुजो उपकार बावडूंक आशेता, तुका मान करूंक आशेता. हें सगळें तुवें म्हाका दिलाय सोमया. ह्या खातीर मान बागोवन तुजो उपकार आटयता. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, अर्गां दिता जेजू काळजा. मोगळा सोमया, ह्या पवित्र सक्रामेंता द्वारे आमकांच तुजें सांगातपण तुवें दिलाय. तुजें तें आमचो एकवट जोडीचें म्हणून तूं खुशी व्हरताय. ह्या एकवटांत म्हजें मुखलें दीस, म्हजें मुखलें जिवीत, म्हजें मुखलें मागणी हांवें तुज्या मुखार दवरूंक खुशी व्हरची तें तूं स्विकार कर. सोमया जायतें चिंताप घेवन हांव तुज्या पांयां तळी आयलां. आनी मिसाच्या सुरवेर जावं पुरो म्हज्या आवय बापाय, म्हज्या भुरग्यां बाळां खातीर ह्या जावं पुरो मुखार येवंक अशें येयली साव हें सगळें बऱ्यान जायचें म्हणलें म्हजें मागणें ह्या आराधना वेळी तुज्या पांयां तळी हांवें भेटोवन दिलां. पूण आतां हांवें जेजू तुजो आशिर्वाद घेवंक पेच्या फुडें हांव तेंच करूंक आशेता. म्हजो सोमी म्हाका आयकता. कित्याक तुवें सांगलाय मागा तुमी घेतल्या सदां तुमकां मेळटलें, बडया उक्तें जातलें. मोगळा सोमया मागता आमी सर्व सांगातां मेळून मागता आसतना आमचें मागणें तूं आयकताय. आनी ही जावन आसा आमची पातयणी, हो जावन आसा आमचो बरवसो. एका काळजा मनाची जावन तुमी मागता आसतना तुमी मागल्लें तुमकां मेळ्ळें म्हूण चिंता. सोमया कडेन हांवें विचारन वेचें न्हय, सोमया कडेन हांवें मागच्या मुखांतर हांवें जोडून घेवन वेचें. हें म्हज्या मतींत आसा. जंय म्हजी भलायकी, म्हजें बरेंपण, म्हजी पिडा सोमया तुज्या पांयां तळी हांव दवरतां. तूं म्हाका आपडताय, तूं म्हाका बरें करताय म्हणलें कठीण विश्वास म्हज्या काळजांत हांव दवरतां. आनी त्या विश्वासान सोमया तुजें बरेंपण म्हाका तूं दिताय म्हणल्या पातयणेन हांव मुखार सरतां. पळय हांगासर आसली वडा तुमी आसले बरेच तुमचो उजो हात उखलून धरा. सर्व आमची ल्हान भुरगीं आसा तांच्या खातीर आमी मागया. तुमचो हात उखलून धरा. वडा ल्हान भुरगीं तुमी पुरा हात जोडून रावाचे. बरें करून हात जोडा. सगळं तुमच्या खातीर मागतात. आनी ह्या वेळार देवाचें बेसन तुमकां मेळोंक आसा. मोगळा सोमया जेजू हांगासर हजर जाल्ल्या ह्या सर भुरग्यांक तुज्या पांयां तळी आमी दवरता. आवय बापायनी ह्या भुरग्यां विशीं बरें चिंतून, बरें आशेवन, बरें मागून तुज्या पांयां तळी तांकां हाडला. तांची वाडावळ, तांचें जिवीत सदांच तुका मेजवचें, कुटुंबांदारांक संतोश दिवचें, कुटुंबांत दादोसकाय हाडचें तसलें जायचें. सर पिडे शिडेंतलें, सर विज्ञानवरांतलें, सर दुश्ट सक्त्यांतलें, सर वायटांतलें ह्या भुरग्यांक राखून सोमया तांचें जिवीत सदांच संतोशाचें जावं दी, बरेपणाचें जावं दी. तांच्या शिकपान तांणी
जैत जोडता आसतना तांच्या शिकपा बराबर बऱ्या गुणा शेगुणांनी ताणें वाडोवन सोमिया ह्या भुरग्यांचें जिवीत संतोशाचें जावं दी. आज हांगासर येवंक साध्य जाल्ल्या भुरग्यांक घरांनी आसच्या कितें पळय आमच्या भुरग्यां नात्रां पणतुरा विशयांत आमी चिंताव जाल्यार त्या भुरग्यांक सोमियान तुजे आशिर्वाद दी. आज कोणा खातीर खंयच्याय भुरग्यां खातीर मागची कोणी नातली त्या भुरग्यां खातीर आमी मागता जावं बरो रस्त्यांनी काम करच्या तांचे भुरगीं त्या दोळीन थंयसर आसात. आस्पत्र्यांनी आसच्या आवय बापायचे भुरगीं घरांनी कश्टातात. ह्या घरांनी सारके आवय बापायची जतन मेळनासतना कुटुंबाचो मोग मेळनासतना वाटसुरी आसच्या भुरग्यांक तुज्या पांयां तळी दवरता. सोमिया ह्या सर भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आज हांगासर ह्या नोवेनांत हजर जावंक आयिल्ल्या ह्या भुरग्यांक तुजे प्रत्येक आशिर्वाद लाभच्या मुखांतर ह्या भुरग्यांचे आशिर्वाद तांच्या आवय बापायक एक आशिर्वाद जावन तूं लाभय. तांचें जिवीत बरेपणाचें जाता आसतना तांणी संतोश भोगचें भाग ह्या भुरग्यांक तूं फावो कर. सांजूचे वाज बापाच्या नांवी मोकळा सोमिया तांकां सोमेस्तांक तूं आशिर्वाद दी. तुजें बरेपण दी. तुज्या आशिर्वादाचो फळ जावन हीं भुरगीं सदांच सर्वंत मुखार आसची तसली जावन दीत. हात सकल करया. आमच्या घरांनी आमी करचो वावर, आमची हितलां भाटां, आमची जानवरां, आमची कृशी ह्या दिसांनी आमच्या कृशेक मोल उणें जालां. पूण सोमिया तुका कळीत आसा जायते वावंट जायते मिनत जायते खर्च करून आमी वावंट काडटा. पूण ह्या दिसांनी आमच्या कृशेक मोल उणें जालां. तुजी खुशी वयतर आमकां बरें फळ दिता आसतना त्या फळाक जगतें इनामी आमकां लाभय. आमी काम करचें आमचे वावरां थळां. आमी भेटच्या सर मनशांक आस्पत्र्यांनी सेवा दिवच्या सर दाक्तेरांक नर्सांक तांचे हात तूं पवित्र कर. ताणें आपडच्या सर पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय. आमच्या देशाचें रक्षण करच्या सैनिकांक तूं राख आनी सांबाळ. हर एका राज्यांनी शांती समाधान सांबाळच्या पुलिसांचेर अधिकाऱ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हर एका लोकांक मनान गौरवान पळोवचें तसलें आशिर्वाद तांकां तूं दी. फाल्यांच्या दिसा वोट घालूंक आसा. सोमिया तुजे लागीं मागलें तूं आमकां दिताय. बरो सरकार बरे मुखेली आमकां मेळोवंक आसात. देखून तुजे लागीं मागलें तूं आमकां दिताय. तुजे आशिर्वाद आमी मागता आसतना बरो सरकार आमकां मेळोवन दी. बरे मुखेली आमकां मेळोवन दीत. आमी दिंबी घाल्ली कशी आसा हात वयर घालया. एक खण दैवीक आकुलतीचो तेर्स ह्याच उद्देशा खातीर आमी भेटोवया. कित्याक बरे मुखेली बरो सरकार देव आमकां फावो करता. आनी त्याच सोमिया लागीं आमची भोगणां आमचे तेसांव आमची मागणी आमी घेवन ताचे कडेन वेता आसतना आमचे मागणे तो आयकता. देखून म्हज्या उजव्या कासेल्यांनी सुरवात करची, दाव्या कासेल्यांनी जाप दिवची. सगळो तेर्सत आसतना आमचे चिंता भितलें जावं दी. सगळीं EVM मिशिनां देव आशिर्वादीत करून दी. सगळ्या त्या भुतांनी वावर करतल्यांक देव बेसांव दिवन दी. आनी हर एकलो थंयसर वोट दामतालो ताचें बोट सारक्या रितीर काम करून दी. आनी हर एकलो वोट घालूंक पावून बऱ्या सरकाराक तोय जबाबदारी म्हणल्यार समजून करचो तसलो वावर आनी देवाचे आशिर्वाद ह्या सर्वाचेर पडोवन दी म्हणून पोखण तेर्स ह्याच शेवटा खातीर आमी भेटोवया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता. तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोमिया आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या परीक्षणा पसत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशव मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या
पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सोमियांचो आशीर्वाद म्हाका बरें केल्ल्या, म्हाका दुखयल्ल्या, म्हजे कडेन मागोंक विचारिल्ल्या, आमी मागता म्हूण बसयल्ल्या, म्हज्या शेजारांत जियो नासच्या, म्हजेर होंदो नासच्या, म्हाका विविध रितींनी सांगातपण दिल्ल्या, सांगातपण दिवच्या हर एकल्याक सोमियांचो आशीर्वाद पडोवन दी. ह्या पुणथळार विविध रितीच्या सेवे मुखांत्र कुमक करच्या आनी प्रत्येक जाण हर एका हप्त्यांत जावच्या नोवेना वेळी रांदपा मुखांत्र कुमक करच्या हर एकल्याक सोमियांचो आशीर्वाद पडोवन दी. सगळ्या आमच्या देशाचेर, देशांतल्या सर मुखेल्यांचेर, सगळ्या प्रजेचेर, आमच्या मुखेल्यांचेर सोमियां तुजो आशीर्वाद घाल. आस्पत्र्यांनी, निराश्रिताच्या घरांनी, गड रक्षण करच्या सैनिकांचेर, पोलिसांचेर, कोणाक मागताले कोणी ना तांचेर तुजो आशीर्वाद पडोवन दी. तुजे आशीर्वाद सगळ्या मनशा कुळाक सवकासाय, समाधान, बरेपण दिवन दी. आनी प्रत्येक जण ह्या पुणथळार पावुल्ल्या आम्हा समेस्तांचे काळजाचे अत्रेक सोमिया तुज्या आशीर्वादा मुखांत्र तूं पूर्ण करताय म्हणल्या विश्वासान तुजे आशीर्वाद आमी घेता. ये Sacramenta sastanama koruya purvilyatya rupa bodla novyoriti adarya salvon vecha askat vishvya वार्ताचे बाळ दिव्या जशे बापा तशे स्पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्या Sita tuka donai cha spirita sama sami navarta. Amen. ये देवाविची सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचा उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्यांचं फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या वंदनता का भक्तीनामी हर्षियामी आमच्या राया गाव्या नोवे ये गीतामी नाव
वाड्या मी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीना मी हरसिया मी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजाकी विची महिमा ताची करताम कावीस मी पृथ्वी 3 वाजता ताची पोडवी काय रसना वकणता ताची बळवंताय गाव्या नोवे ये गीतामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदनता का भक्तीना मी हरसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो सांजो जेवास बापाक मान करूंक आयल्या मोगाळ भाव भयणीनो हाजी देवस्तुती सुवार्ता परगट करूंक आमकां हर एकल्यांक आपोवणे दिता सामार्क सुवार्थेकाराची परब आज पवित्र सभा आचरण करता सगळ्या संवसारार वसा आनी म्हजे शुभ वार्तामान परगट करा त्या शिसांक दिल्लो आदेश स्वामी आज म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक दिता हो आदेश पाळण आमच्या दिसभरत्या जिवितांत क्रिस्ती भावार्थ जियोवच्या मारिफात हेरांक जो परगट करूंक तसो स्वामी आमकां हर एकल्यांक प्रेरण दिवन दिमोन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागया सुवार्ता परगट करच्यांत आळसाय दाखयल्ल्या खातीर देवा लागचे मोक्षाने मागया नितळ काळजान मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमकां स्वामी तयार करुया आमच्या पातकांची दूख धरून संगता म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडां हांव सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोत भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं सोम्या काकुळत सोम्या काकुळत क्रिस्ता काकुळत क्रिस्ता काकुळत सोम्या काकुळत सोम्या काकुळत महिमा 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 देवा उंचर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोमसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता
बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्वेश्वर आमच्या बापा सांजुजे वासा परजळीत मागणी आणि दुबळी गायची जिनी जियेवन तुझ्या परजेक देखी बरी जिविता मुखां साक्षी दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी सरोवन मागण्याच्या आनी दुबळी गायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणात जियेता आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासना सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वसाप मोगच्यानू तुमी सोमेस्तलांवी काय पांगोर न्हू एकामेकाचे सेवाक जाया पवित्र पुस्तक म्हणटा देव हंकारांक पयस करता पूण कलत्यांक आपली दया दाखयता देखून देवाच्या बळवंत हाता काळ तुमकांच तुमी कल्ती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो सगलो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमचे जतन घेता जागी जाया जागृत रावा तुमचो वयरी देवसार गरोस घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता बावर्तांत तीर रावून ताका तुमी मुखार रावा संवसारांत सगळ्यान शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीकी तशेंच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा पूण तुमकां जेजू क्रिस्त ते ससनाचे महिमेक आपोवणे दिल्लो देव सर कृपेचो दातार थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितालो आनी तुमकां तीर आनी घट करून स्थापीत करतलो ताका महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमीन म्हजो विश्वास भाव म्हणून हांव लेखता त्या सिल्वानाचे कुमकेन ही थोडी उतरां हांवें तुमकां बरयल्यात हीच देवाची नीज कृपा म्हणून उतरांनी रुजवत दिवन तुमकां धैर्य दिवचे म्हजो इरादो तर हे कृपेन तीर रावा तुमचे बरोबर विंसून काडलेली बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान पटयता म्हजो पूत मार्की तुमकां नामान करता मोगाच्या उम्यान एकामेकां नामान करया देवाचे उतार हे देवाचे उपकार श्लोक तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गितां गायनांनी वाकणटलो तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गितां गायनांनी वाकणटलो तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा गितां गायनांनी वाकणटलो तुजे विश्वासीपण संततेचे संततेक परगळटलो कित्याक दृढ मोग ससनाक बळटा तसो तुवें तीर केलाय तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें गल्ल दवरलाय श्लोक तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गितां गायनांनी वाकणटलो मळब तुजी आसार्य नावडटा सर्वेस्परा भक्तांची सबाय तुजी विश्वासीपणी वाकणटा कुंपा वयर सर्वेस्पराक समासारको कोण आसा सर्गींच्या निवास्या मदे ताचे सारको कोण मेळात श्लोक तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गितां गायनांनी वाकणटलो उत्सवाच्यो बोबो मारनो अनभोग आसली परजा करीन्स बागी तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलता सर्वेस्परा सदांच तुज्या नांवांतय ती आनंद भोगता तुज्या विश्वासीपणांत वसतले तांचे सुभामपण श्लोक तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गितां गायनांनी वाकणटलो उद्गार
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी कुर्सेल्या क्रिस्ता परगडतां तो देवाची पदवी आनी ताची जाणवा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुकाय सौम्या. त्यावेळी 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडोवन म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी रस्नांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत म्हणिना ताचेर क्यास्तीचें फर्मान पडटलें. सत म्हणटल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवचार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेसांचेर हात दवरन तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत समियान जेजू सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीक ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. आनी समी तांचे सांगता वावरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या गुणांनी ताणें तांची शिकोवणूक तीर केली. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो भुरग्यानो, आंतरराष्ट्रीय मट्टार क्रिस्तांव युवा जनांक आसा केल्ल्या संमेलनांत युवा जनांक संबंद जाल्ल्या सबार संगती विशयाचेर चर्चा जाल्ली. युवा जनांनी कशें सक्रीय रितीन सुवार्ता परगट करच्या वावरांत मेथेर जावचें म्हणले विशयांत युवा जनां लागीं तांची अभिप्राय विचारली. आनी ह्या वेळार विविध जनांनी विविध तांच्यो अभिप्रायो तांणी दिल्यो. युवा जनांक मिसांव गांवांनी वेचाक उत्तेजन करी जाय तितलेंच मात्र न्ही, वार्तापत्रांनी आनी पुस्तकांनी मिसांवां विशयांत बरय जाय. हेर थोडे म्हणाले, आमच्या गांवांनी आमी सुवार्ता परगट करच्या खातीर ह्या विशयांत दूरदर्शन आनी आकाशवाणीचेर कार्यक्रमां पायस करता. ह्या वेळार आफ्रिकाच्या गांवची एक चली उबी रावन म्हणाली, आमच्या गांवांनी खंयचेय सुवातेर सुवार्ते खातीर येवजण घालता आसतना आमी तांकां बूक दिनात, आमी तांकां मिशनरींक धाडिनात. बगार एक बऱ्या क्रिस्तांव कुटुंबाक ते सुवातेर वस्ती करूंक धाडटा. तांची आदर्श जिणी सुवार्ता प्रगट करच्या त्या सुवार्ता प्रसाराचें एक बळादीक हातेर जावंक पावता. अशे सुवार्तेंत आमी आयकल्ल्या प्रकारे जेजू जेवणार आसतना ते 11 जण शीस तांकां दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी म्हजी सुवार्ता परगट करा. पुनर्जिवांत जेजू दिश्टीक पडलो विविध जाग्यांनी विविध जनांक फाटल्या दिसांनी आमी वाचलां. त्या वाचपाचेर नियाळ केला आनी समजणी जोडूंक घेतल्या. परत आज त्याच उतरां प्रकार जेजू ताचे मिसांव आमकां हर एकल्या परगट करच्याक प्रत्येक रितीन उलो दित आसतना आज पवित्र सभा सुवार्थेकार मार्काची पराब संभ्रमता. मार्क पयल्यान पयलें सा पावलो आनी बार्नाबासा संगी मिसांव पयनांत वावर करता. उपरांत
रोमांत सापेद्रो संगी रोमांत रावनो सुवार्ता तो बरयता. दुसऱ्या सुवातेर जो विश्वास ताणें जोडून घेतलो तो आमकां हर एकल्यांक मार्गाच्या सुवार्ते मारिफात दिता. देवाचें उतार आमकां दिवच्या खातीर ताका दिल्ल्या देणयांचो तो बऱ्या रितीन उपयोग करता. तिसऱ्या सुवातेर आयच्या सुवार्तेंत जेजून सांगल्या बरे सगळ्या संवसारांत सकड परजेक सुवार्ता परगड करूंक तो आदेश दिता आनी हेंच मिसांव आमकां हर एकल्यांक तें फावो जालां. मोगाळ भावा भयणीनो, पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारिफात आनी थिरावणेच्या सक्रामेंता मारिफात आमी हर एकलो क्रिस्ताच्या याजाकी रायाळ आनी प्रभातपणाच्या मिसावांत वांटेली जाल्यां. रायाळ मिसांव मोगा सेवे मुखांतर देवाचें राज बांदून हाडूंक, याजाकी मिसांवा मुखांतर आमची आनी हेरांची सोडवणेच्या खातीर क्रिस्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आनी आमचें जिवीतच एक बलिदान जावन भेटोवंक, आनी प्रभातपणाच्या मिसावांत देवाच्या कुशेक विधेय जावन जिणे आनी करण्या मारिफात देवाचें उतार परगट करूंक. ह्या तिदोड्या मिसावांत आमकां हर एकल्यांक भागीदार केला आसा. आमी हर एकल्यानी आमच्या जिणे करणे आनी देखी मारिफात क्रिस्ताक परगट करची बळवंत हातेरां जावच्याक जेजू आज आमकां हर एकल्यांक उलो दिता. मत्तेवाच्या वंजेलांत अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 19 आनी 20 देखून वसा आनी समेस्त पर्जांचे शीस करा, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक आनी सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता वाचतलो म्हूण उगडास दवरा. म्हणल्यार जेजूची उतरां सुवार्ता परगट करच्याक आमकां हर एकल्यांक प्रेरणा दिवच्या तसलीं जावन आसात. तर ही सुवार्ता आमी कशें परगट करची? पयल्यान जेजू आमकां विंसता आनी आमकां धाडटा. केवळ तो विंसता मात्र न्ही, बगार मिसांवां खातीर आमकां हर एकल्याक धाडटा. मिसांवांक धाडचें वा वस म्हणलें उतार जायत्यांक प्रेरणा दिवच्या तसलें जावन आसा. पोरण्या सोल्ल्याक आमी गेल्या तर थंयसर देवान अब्रामाक, मोइजेक, जेरेमियाक वस म्हूण सांगून तांकां धाडलें जावन आसा. मिसांवांक धाडचें नव्या सोल्ल्यांत जेजून आपल्या शिसांक धाडचें मिसांव वावरा विशयांत गुडायेंत चिंतूंक आमकां हर एकल्यांक अवकाश करून दिता. मोगाळ भावा भयणीनो, दुसऱ्या सुवातेर आमी जेजू सांगाता रावंक सुवार्ता परगट करची. कित्या खातीर जेजू सांगाता रावून सुवार्ता परगट आमी केली तर त्या सुवार्ते परगट करच्यांत आमकां बळ आसा आनी सकत आसा. जेजू खातीर आमी परगट करता आसतना जेजूस आमचे सांगात आसा तर आमी ती सुवार्ता परगट करूंक आमकां सलीस जाता मात्र न्ही, आमकां धैर्य फावो जाता. आनी तिसऱ्यान आमी खरे साक्षी जावन जिवंक आसा. तुमी म्हजे साक्षी जायात म्हणल्यार उतरां मारिफात जेजू आमकां हर एकल्यांक सुवार्ता परगट करच्या मिसांवांक धाडटा. आनी ही सुवार्ता परगट करूंक आमच्या जिवितांत येवच्यो त्यो अडकळेंचेर जैत व्हरूंक आसा. आनी अडकळ्यो आसात म्हणून आमी फाटीं रावल्यां तर सुवार्ता परगट जावची ना. सान मान, गर्व, अहंकार, अधिकार असले आशेवन आमी जियेता तर सुवार्ता परगट करूंक आमकां साध्य जावचें ना. माया मोग, एकवट, शांती समाधान, बरें मन आमचें थंय आसा तर ती सुवार्ता परगट करूंक आमकां सलीस जातलें. देखूनच सान पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत वर्ता बरे रितीन सांगता, सुवार्ता परगट करिना जायना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. ह्या उतरां मारिफात तो जेजूकच परगट करचें एक बळादीक आथेर जावंक शकता. मोगाळ भावा भयणीनो, मार्काचें फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना सुवार्तेची बळवंत हातेरां आमी जावया. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या परिसरांत, आमच्या समाजांत जेजून दाखयल्या वाटेन चलया. जेजून शिकयली ती शिकोवन आमी पाळया.
ती हेरांक दिवया आनी आमचें जिवीत हरता बरीत करून जियोवच्याक तोस येवकारिस्तान आजाद जावचो जेजू आमकां हर एकल्यांक प्रेरण दिवन दिवून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया आमेन. वायनांना मी आयल्या आत्रेकान ओपून दिता घालतून ताचे काणिकाचे बापा तुझे दैवीक बेसांव घालतून ताचे काणिकाचे बापा तुझे दैवीक बेसांव मोकळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोकळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. म्हज्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. छातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नाक्या पयसावा सरस्पर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या दारका आपल्या परजे खातीर सांजो देवासान कदकदीत मोगान भेटयले मागणे आनी गलतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें हे शिकून आमच्या काळजांत वाडय आनी तळ निर्मळ काळजान ह्या भोवी जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजू जेवासा पासत आमी तुका दिन वाचतां. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पयस सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. Raso सर्वेस परतो सरगाणी संसार बदला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताकाच उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करसूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कस्टमरान सुसोवच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
तुमचे बसोत समारपूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नवी आनंदीन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सासणी करायचे रगत, पातकांच्या मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा सो गुट परगटुया. सोम्याची तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुन्हा जीवन पोन आम्ही परगटा. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाब आनी जिका कोळकार तांकां तुज्या इश्टागते मेल्यांत समेस्तान तुज्या पद जोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बऱ्या देवाचे माये संगती भगवान जुजायचो पती, भगवान धर्नोत, भगवान जुजेवाज आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखार आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं ध्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुवार्ता प्रगट करूंक जाय असलो आदार मागोवन जेजून शिकयले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या ते नाम पवित्र तुजे राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बोगोस आरे आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरवशानांतले तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्त तुज्या धर्मदुतां म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती एक कोटान सांबाळ. तुजी येताय राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. समियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगासो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी सो
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी. आमका शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सगळ्यान देव म्हजे भितर आमचे म्हाका फोगना पवित्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कोड आनी रगत म्हाका ससाच्या जिविता सांबाळ. Page number 169. मोगान बोरून सोम्या काळजांत तेता तुकास म्हाका दिवू जिणी नंदन करता. स्वागत मोकाळ सोमिया काळजांत म्हूण मागता. म्हाकाच तुका दिवू तुजे एक जाता. स्वागत मोकाळ सोमिया काळजांत म्हूण मागता. म्हाकाच तुका दिवू तुजे एक जाता. तुझ्या पोस्ताय कुर्पे झला पयता. सुको दिल्ल्या शेळ्या गोपा पाती घेता. स्वागत सोमिया काळजांत म्हूण मागता. म्हाकाच तुका दिवू तुजे एक जाता. स्वागत मोकाळ सोमिया काळजांत म्हूण मागता. म्हाकाच तुका दिवू तुजे एक जाता. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या भागी दिसा तुज्या पोन्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्तच्या जेवणात दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता.
आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटां जीवनची दान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजू देवा सजा पजळी शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुमयान जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं संभ्रमीक आशिर्वादा खातीर तुमचे तकल्यो बागयात सर पदवेदार दी उदयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान भरवोशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाजीनी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे बरमणे सोलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखा पावून तुमकां फावो करूं आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार दयकन बसात मुखार भाव भयणो ह्या पून थळार सांजू जेवास बापा मुखांत्र बरें बरोवन जोडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक ह्या पून शेतसोरेक्तर मनादी आशिसी रेबेल बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान बरो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर विरादे सुपळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा आयच्या दिसाचे भक्ती पुनरादान चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप आशिसी रेबेल्लो आमकां जेजूचो संगात पळोवन तांणी अनुभव करूंक फावो केला तांकां आमी प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा कुमसराक संगात पळोवन आनी कुमो केल्ल्या फरंगी पेटेचे कोवेताचे याजाक मनादीक दिलराज आनी मनादीक जीवन तुमकांय देव बरें करूं कंदरांचे मुखेल पळोवन आयच्या दिसा चल्लो जावन आसा मानेस विजय आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबांदे देव बरें करूं सांजू जेवास बापा मुखान देवाचे आशिर्वाद आमी मागता मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचे मुखेल बन घेतिल्ल्या सांत थॉमास हिरा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू जेवास बाप आशिर्वाद दिवन दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा समादार तेरेजा कनातूर कुट्टाताजे वाड्याकारांक जावन आसा हांगासर स रितीन सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इकर चडून पसून नितळ करच्या मिसा स रिती तयाराय करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासा बसच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पूण शेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावर करच्या सांजू देवास बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना देवाची आशिर्वादां आमी प्रत्येक रितीन मागता थोडी कळवण्यो मिसार वाचपां वाचूंक कुशी व्हरतल्यांनी शुक्रार आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें जुजेवास बापाच्या वॉट्सॅप भक्तिकांच्या वॉट्सॅप ग्रुपाक नांव भरती करून कोणाय खुशी आसा तर तुमचे वॉट्सॅप नंबर नांव आनी गांव बरोवन थंयसर दफ्तरान दिवचें हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसरा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकां जेवण आपच्या मदें पूण शेत उक्तें आसा धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसतलें फाल्यांच्या दिसा हांगासर भक्ती पळोवन आसचें ना पूण पूण शेत उक्तें आसतलें तुमच्या गमनाक हेरांकी तिडसिया फाल्यांच्या दिसा हांगासर भक्ती पन्ना येवच्या हप्त्यांत शुक्रारा दिसा आसतलें तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवेत मोगान आमी स्विकार करता माय म्हयन्याची जेजूची सुवाता सांजू जेवा स्टॉलांत मेळटा प्रती एक 10 रुपये दिवन तुमी घेवचे आयच्या दिसा जेवणाच्या बाबतीन आयिल्लें दान ह्या परी आसा एन रायस गोवा 500 रुपये लेस्ली वेगस आनी कुटाम तोकोरू 500 रुपये जेसी प्रवीण तावरो अल्लीपादे 2000 रुपये ऑस्टीन आनी वानी लसरादो आनी कुटाम कोडयाळ 2000 रुपये पुणशेताच्या बरेपणा खातीर आयिल्लें दान ह्या परी आसा इग्नेशियस आयरीन गोंयांतावन 4000 रुपये मुडिकेरे तावन 4000 रुपये जोशिल्डा सिमोन्स गोवातावन 1000 रुपये इकले नांव नाका म्हूण गोवातावन 5000 रुपये मरिया गोम्स गोवा 500 रुपये नयंदे अनेटो गोवा 500 रुपये दानीक सर्व दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना
सांजोजे वास बापा मुखांद्र देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. परत तुमकां समेत सांग देव बरें करूं. नवेना खातीर दया करून उबी रावात. वास बापा होगला पाणी मांडुका कृपा मागून दी बापा विघ्नां जाणी नाका. देखन बसया मोगाचेनो जुजेवाज बापा कडेन मागोन बरयल्लीं ते सवां आनी सांगात आज सबारांनी घरांत हांवनी न्हिदल्ल्यात हांवन ह्या टीव्ही मुखांतर भक्तीपण पळोवन मागिल्ली सर्व ते सवां हांगासर जुजेवाज बापाक हांव ते भेटोवन दिता. जुजेवाज बापा लागीं मागिल्ले मेळिल्ले उपकारा खातीर अर्गां दिल्यांत. बरें कुटुंबांचे देणे फावो केल्ल्या खातीर अर्गां, हर एक घडी राखून व्हेल्या खातीर अर्गां पाटयल्यात. बरी भलायकी खातीर मागिल्लें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां, बोरवेलांत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां, सर पिडेशिडेंतले कश्टान वरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां, फाटल्या 3 म्हयन्यांत आशिल्ली गोमटी दो गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां, घर बांदूंक फावो केल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्गां, परगांवांत बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां, प्रोस्टेट प्रॉब्लम आशिल्ले नॉर्मल रिपोर्ट आयिल्ल्या खातीर जुजेवाज बापाक अर्गां पाटयल्यात. ते सवां बेंगलोराच्या एका चेड्याक मिसा वचूंक आनी वायट संगतींतल्यान भायर येवंक ताणें बरें आनी ताका बरें काम मेळोवंक, जर्मनीतचे एका चेडवाक बरें जर्मनी भास शिकोवंक आनी बरें काम मेळच्याक, घरांतलें भांगार चोरी जाल्लें बेगीनच फाटीं मेळोवंक, कुटुंबान मागणी आनी बरो संबंद बांदून हाडूंक, 6 जाणांक बरी सैरेक मेळच्या खातीर, एकल्याची एलर्जी गूण जावच्या खातीर, 8 जाणांक बरें काम मेळच्याक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक रीण फारीक जावंक, 6 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्या खातीर, 3 कुटुंबांनी शांत समाधान राज करच्या खातीर, सबार आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलें आसा. नव्या घराचें काम बेगीन पंता पावोवंक, फावो तो जागो मेळोवन त्या जाग्यान बरें घर बांदूंक फावो जावंक, गुमटे दूख तकली फडाफड माथे दूख शिरांची दूख गूण जावंक, हात पाय पाट पेंकाट दूख दंपराचे दूख गुमटी दूख गांठी दूख गूण जावच्या खातीर सबार आनी मागला. दोगा भुरग्यां बरी शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक, BP शुगर नॉर्मल जावच्याक, घराचे रीण फारीक जावच्या खातीर, 2 वर्सां भायल्या गांवांत वचून विजा फावो जावच्या खातीर मागतल्याक बेगीनच विजा मेळच्याक, एका भुरग्यान बऱ्यान आनी सुडाळ उलोवंक जावच्या खातीर, घर बऱ्या तरान विकून वचूंक, घरांत शांत समाधान बरी भलायकी फावो जावच्याक, 2 म्हयन्यांत एका भुरग्या युरीन इन्फेक्शन जावन कश्टान आसा, युरिनाचो समस्या परिहार जावंक आनी गूण जावंक, जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीतां राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक, एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक सुडाळ उलोवंक जावंक, कुटुंबांच्या सद्या बरी भलायकी मेळच्या खातीर, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, थायरॉयड गूण जावच्या खातीर, किमो घेवन आशिल्ल्या 4गांक बरी भलायकी मेळोवंक, परगांवांत आसच्या 2गांक बरें काम मेळच्याक, सायनस गूण जावन तकली फटाफट रावंक, एकल्याचे पोटाचे समस्ये परिहार जावच्याक, पॅरलीज आनी गँग्रीन फिट्स गूण जावच्या खातीर, रातीक बरी न्हीद पडोवंक आनी राग पयस वचूंक, BP शुगर गांठी दूख बावळो दूख गॅस्ट्रीक गुमटी दूख गूण जावंक, तेका जाणांची दम बांदची पिडा गूण जावंक, CA शिकताल्या 2गांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें अंकान पास जावच्याक, जायत्या वर्सां सैरिकेच्या सत्नेराचे एका चलयेक बरो चलो मेळच्याक, एका भुरग्या सर पिडेशिडेंतले राखच्याक आनी हातीन धरिल्लीं कामां पंता पावोवंक, 2 भुरग्यांनी मोबायल उपाय करचें उणें करूंक, एका भुरग्याचो राग आनी हट उणें जावच्याक, एकलो दादलो सोरोप येवन कुटुंबांत झगडें करता तशें मतीक उजवाड मेळोवन कुटुंबांत समाधानान जियोवच्याक, एका दादल्याक आपल्या पत्नी आनी भुरग्यांक मोगान पळोवच्या खातीर, 1 वर्स आनी 4 म्हयन्याच्या भुरग्याक हातापांयांक बोळ मेळच्याक, एकल्याचे युरिनाचे समस्ये परिहार जावच्याक, एका चेडवाक UKंत बरें काम मेळोवंक, नाना रितीच्या पिडेन कश्टांच्या एकल्याक तांच्या पिडेंतान सुटका आनी बरी भलायकी मेळोवंक, विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान दिवंक मतीक उजवाड मेळच्याक,
जाग्याचे चोर मेल्ले रेकॉर्ड आनी इतर वस्तू बऱ्या तरान पाटी मेळोवंक दुस्मानांतले राखून व्हरच्याक आवयक बरी भलायकी फावजोवच्याक बँकांत बऱ्या सांबाळाचें बरें काम मेळच्याक एका भुरग्याची दोळ्याची दिश्ट मेळच्याक 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ನೀಶಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಧು ಮತ್ತು ವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಾಯಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಹಾಜರ ಮುಖಾಂತರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವರ ಮತ್ತು ವಧು ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿ ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತರಾಗಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ರಾಕೇಶ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು दुबईंत सोलोनासचें बिझनेस बऱ्यान मुखारसून वचूंक फिनलँडांत कामा खातीर आशेवन आशिल्ल्याक तांचें गव्हर्मेंट प्रोसिजर बेगीनच जावन कामाक कॉलेजच्याक तेगांक बरें काम मेळोवंक तशेंच 6 जाणां भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक 12 वर्सां तावन खाटीर आसच्या एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळच्याक तशें तिची चाकरी करच्या ताच्या आवयक बरी भलायकी तशें मतीक सवकसाय मेळोवंक ह्या सर्व तेसावांनी आनी आमच्याच वैयक्तीक तेसावांनी ह्या पुणथळार विविध रितींनी आदर्सूंच्या सुदर्सूंच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत बरेंपण मेळोवन दी आनी हरी एकल्याक बरें जावं दी. आनी आज हांगासर आमी जायतीं मागोवन येयल्या जायत्यांनी आमचे कडेन मागोवंक विचारला जायत्यांक आमी मागता म्हूण सांगला. ह्या पुणथळार सेवा दिवच्या सर पाद्र्याबांक हांगासर विविध रितींनी कुमो करतल्या सर्व धर्मिश्टांक दानींक हरी एका हप्त्यांत हांगासर रांदच्या मुखांतर कुमो करच्या मुडीप फिरगजकारांक आनी हरी एका रितीर बरेंपण दाखोवच्या आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा हांगासर आसच्या सर्व आमच्या भुरग्यांक बरेंपण जावं दी. आशिल्ले सर्व जुजे वाज फावो करून दी म्हणून हांगासर आयिल्ल्या एकामेका खातीर दिंबी घालया. हात वयर घालून एक आमच्या पयक नामान मरी आनंद बापा आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंते मरिये देवाचे मये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा यशा दे तसोत आनी सदां सर्वता आमेन. सांज जेवाजाच्या जिणयेंत दिंबयेर पडोवन मागता आसतना आश्चर्यां घडयल्लें देखून आमकां कोणाक दिंबी घालूंक जाता दिंबी घालया. दिंबी घाल हें मोटवें नवें वंटो घेता आसतना आमी सर्वां बरेंपण जोडून आमच्या घरांनी फाटीं वचूंक आसा. देखून कस जाता जावं पुरो जुजेवाजाक भेटया. पांय दूख गांठी दूख ह्या दिसांनी सदांचें तरीके ताच्या पांयां तळी भेटोवन दिवन आमी मागल्लें तो म्हाका दिता म्हणल्या त्या विश्वासान ह्या नवेनांत आमी वांटो घेवया. आनी सांगाताच कोण पळय दिंबी घालिना तांच्याय मुखल्या दिसांनी गांठीक बळ मेळोवन दी बरी भलायकी जुजेवाज बाप तांकां फावो करून दी म्हणून तांच्या खातीर आनी खाटयेर न्हिदोन आसच्या आमकां कळीत आसच्या सर पिडेस्तांच्या बरे भलायके खातीर आमी मागया. सांज जुजेवाज बापाची लदीन सोमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देव बापा देव पुता संवसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांज जुजेवाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांज जुजेवाज बापा विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांज जुजेवाज बापा विनंती कर सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पसरिल्ल्या सांज जुजेवाज बापा विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेक सांपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांज जुजेवाज बापा विनंती कर मरियमाईचो सेवक जावन आपणाकच मरियमाईच्या हातान समर्पिल्ल्या सांज जुजेवाज बापा विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नासोन वेचो कातोलीक बावड जिवो केल्ल्या सांज जुजेवाज बापा विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरियमाईचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांज जुजेवाज बापा विनंती कर कश्टान संपडल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांज जुजेवाज बापा विनंती कर देवाचेर बावर्त दवरून जिणेंत आयले सर कश्ट अनवार धैर्यान ससुल्या सांज जुजेवाज बापा विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांज जुजेवाज बापा विनंती कर
कर. भावार्थ सणून पयस केल्ल्या शेडयांक एका गवळ्या काल हिंड्यान धाडूंक वावरिल्ल्या सांजेचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर. देवाच्या मोगाचे कडसण चाकून सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजेचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडतले. बोगस समकाय सुम्या. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडतले. दयनाय कमकाय सुम्या. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडतले. काकुळतमची कर. नोवेनाचे मागणे ये सांजेचे वाज तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श. तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांक. त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांजेचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें. तुजे जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वणच्याक तो सुटसुटीत जालोय. अनकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट होगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें रुतर प्रगट कर. सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसाम करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हणना. कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याचे बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजेचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसली. तांच्या जिणेन नवो बरवोस हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिफा शिकयलाय आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजेचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकारान देवा संगी तूं आसाय. थंय थावन तुजे मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसत देवा लागीं विनंती कर. आमच्या गरजो मौनपणी सांगया. भलायकी समाधान भुरग्यांच्या शिकपान जैत बरो फुडार भुरग्यां बाळांचें देणें आशिल्लीं कामां जावच्याक आनी प्रत्येक जण फाल्यांच्या दिसा जावंक वोट बऱ्या रितीर जावच्या मुखांत्र हरी एकल्यान ताचो वोट चलोवच्या वरवीं बरो सरकार आमकां मेळोवन दी. हरी एका धर्मांक मानवून चलोवंक देवाक महिमा दिवचो तसलो अवकाश ह्या सरकारा मुखांत लाबोवन दी म्हणून ह्या वेळी प्रत्येक तरान झुजो वाज बापाक आमी उलो मारया. सांगात आमी म्हणया. सांजेचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेन थावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासात थावन आमकां राखून व्हर. भावार्था काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरिये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनां जियोवचें भाग आमकां मेळचें कर. आमीन. सोम्याचे नावे आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक संपडलेल्यांतय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच बरी तुज्या सेवका सांजू देवासन आपले जिणे आनी मरणां जायती अजाप करून तेच मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या कोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी वरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसारले आनी उसारनातले विनवणी आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. हा सांजू देवाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवा तावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो.
सांजू देवासाचे विनवणेन सगळ्या पिढ्यांतले सगळ्या वायटांतले तुम्ही सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडा जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुम्ही वाडो शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो सांजू देवा सर्गींच्या राजान बापाचे एक कोड आमचे खातीर विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा आमी सगळीं त्या बापान आसयल्ल्या घरान भगवंतपणाचो मुकुट जोडून सासना संतोष भोगोंक पावो आनी त्या सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें आसूं कष्टानी दुकान दुबळ्या दात्या मोगा आदा तुवे दिलो सांजूचे मास बापा ओगळा पाणी मान तुका कृपा मागून दी बाबा विज्ञान सणी नाका सर्गीच्या देवाची खुशी आम्ही गरजता देवी कृपा मागून दी मला माता सांजूचे वास बाबा ओगळा पाणी मातुका कृपा मागून दी बाबा विज्ञान सणी नाका सांजूचे वास बाबा ओगळा पाणी मातुका कृपा मागून दी बाबा विज्ञान सणी नाका मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुरे आशीर्वादी आमकां सांसेवास बापा आमा बसय विनंती कर भगीवन कुसाचे कृपेन योरम आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी